विसवा उपरांत तुमकां येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो। मुखेलमंत्र्यान भायल्या नुस्त्याचेर जो बंदी काळ घातिल्लो तो 3 ऑगस्टाक सोंपता। आतां ह्या खातीर सरकारान कडक खबरदारी घेतल्या। ह्या खातीर गोंयांत 2 एंट्री पॉयंट दवरल्यात, पोळे आनी पत्रादेवी। त्या सुवातेर एफडीएच्यो टीम डेप्युटेड आसतल्यो। 12 ते 7 आनी 7 ते 3 अशा 2 गटांनी एफडीए टीमी पॉयंटांचेर रावतल्यो। हे सगळे मुखेलमंत्र्याच्या मार्गदर्शना खाला जातले म्हण मंत्री विश्वजीत राणे उलयला। आरडेक्स गोवा खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। आयज आमचे जे फिशिंग बॅन आशिल्लो, फिशिंग बॅन जे 18/7/2018 दॅट इज बेसिकली 18/7/2018 सरकारान बॅन घातलेलो ऑन इम्पोर्ट ऑफ फिश। नाव आतां हो दीस गेट्स ओवर ऑन द 3rd August नायट। सो टुडे वी हॅव इश्यूड अ सर्क्युलर. Government has taken a decision that we need to see that stringent measures are taken and people feel secure as far as the imports of fish are concerned. हांगा आतां ह्या तरेचे डिसिजन घेतलेलें आसा सरकारान की गोवा द FDA, our health department, the FDA specifically, Goa Police, Director of Transport, Director of Fisheries will be carrying out checks of income in fish laden trucks at the state borders during the month of August 2018. Accordingly, the following modalities will be followed. एक म्हणजे आम्ही 2च पॉइंट्स ऑफ एंट्री दवरल्या, एक म्हणजे पोळे साउथ गोवा आणि एक पत्रादेवी नॉर्थ गोवा। एफडीएचे टीम्स डेप्युटेड आसतले थंय 12 ते 7 आणि 7 ते 3, म्हणजे 12 वरां रातचे ते 7 वरां सकाळ पर्यंत आणि 7 वरांचे 3 पर्यंत। सो ह्या तरेचे इंटिग्रेटेड एफर्ट मुख्यमंत्रीच्या मॉनिटरिंगचे सकयल आम्ही हो निर्णय घेतला आणि मुख्यमंत्री मॉनिटर करता आणि सगळे डिपार्टमेंट जे आता उल्लेख जो केला, गोवा पोलीस, डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट आणि डायरेक्टर ऑफ फिशरीज एंड एफडीए जॉइंटली एक्सरसाइज करतले। डायरेक्टर ऑफ फिशरीज विल ब्रिंग द कंटेंट्स ऑफ दिस सर्क्युलर टू द नॉलेज ऑफ ऑल द फिश ट्रेडर्स इन गोवा. दिस हॅज बीन इश्यूड विथ द अप्रुवल ऑफ द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर. आणि ह्या तरेचे निर्णय घेऊन लोकांनी कसलेच मनान हे शंका दवरू नये की आम्ही कितें करिना, काय रूल्स रावतले, काय लॅक्स रावतले, तशें काय ना. सगळ्या दृश्टीन प्रिकॉशन घेवन पयले 15 दीस तांकां आमी दितले कंप्लाय करपाक आनी तेजे उपरांत आमचे टेस्ट चालू जातले. पूण तेजे उपरांत हे सगळे स्ट्रिंजेंट मेजर्स आमी स्ट्रिक्टली फॉलो करतले, म्हणजे खंय आनी लोकांच्या मनात डावट येवन उपयोग ना. आनी एफडीएचे बद्दल कोणीच डावट करपाची गरज ना, कित्याक एफडीए एकदम बरें काम करता. काल तुम्ही अनुभव घेतला, एसेंब्लीन कोण तरी तांतयांचो विशय काडटा आनी मागीर कितें तेजो आउटकम जाला जेन्ना टेस्ट येता तेन्ना आमकां सगळे सारके गावले आसा. आनी कितेंय आसल्यार आमी सगळे कडेन आमचे तुमच्या माध्यमांतल्यान, मिडियाच्या माध्यमांतल्यान, पयर हांव तुमचे कडेन उलयतालो, रोहना कडेन उलयतालो की जेन्ना आमी न्यूज पळयली की नावेली कितें तरी हें जाल्लें त्या बरोबर टीम धाडली आनी थंयच आमकां कांय गावूंक ना. पूण त्याच बरोबर आमी सगळे कडेन तुमच्या माध्यमांतल्यान तुमकां एक विनंती करता मिडिया की आमकां कितें आसल्यार डायरेक्टराक तुमी इन्फॉर्मेशन दिवचें आनी ताबडतोब तेजेर आमी कारवाय करतले.